जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2. हांव तुजे तावनी एक व्हड पर्जा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. साम चॅप्टर 34 वर्स 5. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखां मळपर झरतले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 11. कळानांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 12. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा, कष्ट आनवरांमध्ये सोंसणीक जाया, मागण्यांत तीर रावा. जोशुआ 1 वर्स 3. हांवें मोयसेक बसयले प्रमाणे तुमी पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. जोशुआ 1 वर्स 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक सोंसचो ना. जशें हांवें म्हजे सवें आसलो तशें हांवूय तुजे सवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 13. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडाक कुमो करा, आयिल्ल्या गेल्ल्याक सात्कार सन्मान करा. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 14. तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें, शिराप न्हय. प्रमाणे शुभवार्ता चॅप्टर 1 1 to 5. वेळा काळा परबे सोबदो आसलो, सोबदू देवा सवें आसलो, सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवा सवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारी पादरच्यान चल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे वेणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव चडलो आनी तो जिवीस मनशा कळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जालें ना. आनी सबदू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.